गायन घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी पवित्र कुर्साच्या जैताची परब मनयता. तर हे परबेच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमचें जण एकल्याचें मन काळीज आमी देवाक उबारुया आनी पवित्र कुर्साच्या जैतांतल्यान आमकांय सगळ्यांक जैत मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयचें दुसरें दिसा हांव भेटयता नॅन्सी गोम्स आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोजेन ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली पीटर बेन रॉड्रिगीस, आसोय बिबियन दा कॉस्टा, इग्रेजा ट्रेजा डायस, पेंटा जॉनी रॉड्रिगीस, रेजिना मुंदी उर्बानो कोतिनो, आल्तो चिकाली निक्सन जॅक्स, बिहाइंड एनएसडी रायनल कार्वालो, आल्तो दाबोली फ्रांसीस वाज. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमची सगळे आसूं. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी अंतोर गीत म्हणटले हांव सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. देवान मनशा सगळे आपलो तुटो नासलेलो संबंद जोडूंक आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आनी पुतान ह्याच सर्वेस्पराचो मोग आमचे सगळे दाखोवन आपल्यान खुर्सार मरून आमकां सोडवण जोडली. अशे दिसाक किरीत भाशेन ह्या पवित्र कुर्साचें जैत आमी संभ्रमतना आमच्या जिवितान खुरीस येता तेन्ना देवाक विस्वाशी रावन आमच्या जैताचेर आमी किरीत भाशेन हें जैत मेळून घेवंक झुजूंक आनी दर दिसाक आमकां फावो ती आडखळ येता तेन्ना जेजूचे नोदर मारून जेजूच्या कुर्साक आमी वेंग मारूंक सदांच आयती रावंक ह्या मिसांत आमकां किरीत भाशेन आयते मोण दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासो बागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. देवाची तूस, देवाची महिमा आमी गावया. Tacia ista sausari Sarvespora Deva Sarvicharaya
नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा Jesu Krista Bapaच्या एकल्या पुता सौम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप करताय आमची कागुतो तू बाबाच्या पुस्तकात बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगली देवा बाबाचे मोहिनी येशू ख्रिस्ता एकलो सुपोवी एकलो सुईसो एकलो सुपो Cristo. Amen. 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 प्रार्थया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण भोगची म्हूण ओगोणीत साणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें हो गूट ओडकून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेसूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव आमी मागतांव तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. लोकगुंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा पोर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या वरोण्यांत आमी मोदच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जाबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदोल घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबतालो तो पितूळच्या सोरपाचेर
नोदोर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता पुर्वुल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजांतान ताचेशी पोत्तताली. तेन्ना देव आपलें खोडोप म्हूण परमेस्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोन्ने पुरते मात तें ताचें उलोवप, ताच्या ओंठांची उतरां फटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोंडवाळायेन तांचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग पोत्तून पोत्तून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvispo तुमचे सोवे असू. Złowa pormone Jezu Chrystacie, शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगोर भाव आयच्या दिसाक आमी पवित्र खुर्साची जयंती परब सबरमता आनी जेजू खुर्सार आमचे सोडवणे पासत मेलो देखून आज ह्या खुर्साचो आमी उगडास करता. जी खुणां खुरीस बाबा भयणो लाकडाचें खुरीस एक लोजयेची खुणां जावन आसली, जेजूच्या मरणा उदेशी आमकां किरीत भाशेन एक जैताची खुणां जाली. जी वस्त देवान आमच्या ह्या सोडवणे पासत थारायलेली ती वस्त घडोवंक ना, कित्याक आदाम एवेन पयले सुवातेर आपलें नातें देवा सवें तोडून उडयलें. हाका लागून मनीस बाबा भयणीनो स्वार्थी जालो, आपल्या वाद्याचो जालो
आनी आयच्या दिसाक जेजू हेंच सांगता निकोदेमाक जेन्ना तो विचारता सायबा सोडवून खंय मेवतले आनी जेजू ताका म्हणटा स्वर्गांतान देंवलोले आनी स्वर्गार रावतले मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना आनी हाका लागून मोजेसान जें कितें केल्लें हाचे लोकगंतीच्या पुस्तकाचेर आमी आयकलां जेन्ना पोरसां गुणगुणूंक लागली देवाचेर आड गेली देवाक विसरली आपल्या वाद्याचेर जाली तेन्ना देवान तांकां बाबा भयणो खास लायली आनी खास लावन सगल्यांक बाबा भयणो ते वेळार सोरोप येवन ते चाबोवंक लागले आनी ती मरूंक लागली असले वेळार देवान फरमायलें मोजेसाक तुजेर आड उलोवंक आमी पातोक केला म्हणटकूच एक पितूरच्या सोरपाक तूं कोर आनी तांचे मदीं दवर आनी जेन्ना सगळीं ह्या पितूरच्या सोरपाक पळयतलीं खांब्यार उबो आसा तो तेन्ना ती बाबा बीन ताची नदर घाल्यार ती वाचतली आज मनीस कुडा किरीत भाशेन एक सोडवण मेळटा जेन्ना आमी जेजू खुर्सार पळयता खुर्सार तान जेजू आमकां हेच देवाची सोडवण दिसा दिसपोटी उगडास करता खुर्सार तान जेजू देवाचो अप्रिमीत मोग आमचे सगळे आसा म्हूण दाखोड करता खुर्सार तान जेजू आमकां देव केन्नाच सांडचो ना पूण आमकां सगल्यांक एका दिसाक आपल्याचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें म्हूण भासायता म्हूण आश्वासन दिता आनी बाबा भयणो जेजू आयच्या दिसाक हेंच म्हणटा देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो देवाचो मोग बाबा भयणो मीत मेर नासलेलो देवाचो मोग अप्रिमीत इट इज बावंडलेस जायते फावटी घडीक हाचेर नियाळूंक आमकां जायते फावटी आमी विसर घालता आमी देवाक वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड पूण देव आमचो मोग करीत आसा मनीस कुडाक पातकान जियेता मनीस आपल्या सोशेलो पयस वेता मनीस जाती काती धर्मवाद आनी हेर वस्तू मानता तेन्ना देव हें सगळें मानिना देव मनशाक एक सारको मानून घेता आनी हाका लागून मनशाक आनी मनीस जातीक देव सगल्यांक सोडवून दिवंक आपल्या पुताक धाडटा आज पर्यंत मनशाची सोडवण ह्या पुता वरवीं तोच सर्वेस्पोर देव करता आमी भाव भयणीनो सोडयलेली पोरसां जावंक दिसपोटी ह्या पवित्र मिसाच्या भेटन वांटो घेता दर दिसाक आमी वांटो घेता तेन्ना तेची सूख आमी शेवता कितें आमकां तो सांगता जायत आमकां हेंच म्हणटा संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो जाल्यार आमी हे पुताची भागीदारां आमचो वावर आमी करूंक गरज कितें करपाचें आमचे कुरीस बरे तरेन व्हरपाचें दुसरी आमची गरजेक सांपडलेल्यान ते आमच्या भावा भयणाक आमी मजत करून तांचो कुरीस उबारून व्हरूंक तांकां आदार दिवचो तिसरी वस्त आमचेच मदें वाद विवाद आसा ते पयसावन उदीक आनी उदीक खुर्साचेर नदर मारून जेजू सारकी आमी दुसऱ्यां खातीर जियेतलीं मनशां जावंक गरज हाच्या दिसाकी परब समोर उमतना आमकां ही कृपा मागुया उदीक सायबा तुका नमान तुका वंदन तुका मोहिमा आमी करता तेन्ना तुज्या खुर्सा वरवीं आमी आमच्या ह्या जिवितांत दुसऱ्यांक उदीक आनी उदीक आदार दितलीं मनशां सेवे चाकरेची आमचो कुरीस व्हरतलीं मनशां आमच्या वाद्याची न्हय पूण तुवें दिल्लें कुरीस खुशालकायेन वेंग मारून तें व्हरूंक आमकां आमी बोड मागतना दुसरे आमच्या भावा भयणाक आदारी जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20 Smart.
Scoito Deva Buti Tushi Mogar Bapa Ibetoni Malun Tunge Ibetoni Malun Tunge Musha Babune Mushan तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जामून मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात नेहमी आमच्या न्यायाचे पवित्र शुभेच्छा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापाक खुसार आपणाचे बलिदान करून जेसून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचे बोगसणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घे. सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा सूर कड्यान सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुसाच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजोलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचा जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण. देखून कुसा जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार पळय तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनवची मोठपणा पळोवपी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगोस तरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पागेन बापा फिलिप नरे आमचे गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांचे सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपौडा सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं बाबा उतरां म्हणटा आसतना देवाची खुशी आमी दिसपोटी आमच्या खुर्सा वरवीं व्हरूंक आनी ती खुशी देवाक मानता तशी आमी करूंक न्हय आमची खुशी हेंच आमच्या मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां अंतांनी फुडें दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन अतिरिक्ता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकाल म्हणजे खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमकां आपल्या कुर्सा वरवीं सोयत हाडटा ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुनिया नेमाच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मोग नितने नाशिल्लो. सोमी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशांक मुजेताय ओडून घेतलो. प्रार्थुया. सौम्य जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजी लागीं खालतिकायेन मागता. जेजू जो जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यांसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I-25 पेज नंबर 132 I-25.